San Jose वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. San Jose वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. San Jose वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. San Jose वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. San Jose वाजा तूं सूर्या जेजूचो उजवाड परजोडायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. पांचवो गोट. सान जुजे वाजा बागयोनपणी जिवन कॅन्डीक तुवें ह्या संवसाराक दोडे दांपले. आमी शेगुणी जिवीत जिवन एक बागेवन मरण फावो कर. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ट्रायनात पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सान जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सान जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सान जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सान जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सान जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सान जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सान जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सान जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सान जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सान जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां आनी सदां आसता. सान जुजे वाजा आमचे पासत माग क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां फावो जावच्याक. देवा तुज्या याज्ञिका सान जुजे वाजाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या सिमा पर्यान परजो लायली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगटून आमकां उत्तम जिविताची देख दिली. आमी आमच्या झुजान आनी असोकतायेन पुण्यावून जिवीत जोडूंक आनी ताचे मजतीन आमचो बावाट ओदीक ओदीक वाडूंक आनीक शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमी जावंक मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ट्रायनात पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलयले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा. अस्तुऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माये मा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. आदी आतां सदां सदां काल. देवांचो बाप तूं मोचो बाप. देवांचो बाप तूं मोची भयण. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू सगळी आमी सगळी एक. देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक. जेजू सगळी एक. ताच्या नांवान प्रार्थिता तेन्ना आमी एक. जेजू सगळी एक. देव आमचो बाप तूं मोचो बाप. देव आमचो बाप तूं मोची भयण. जेजू आमचो बाप
आनी आमी एक जेजू ओसोगी आमी सोगली एक. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू कृपाते आनी माई मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या थॉमस सोजा हे आमच्या भावाच्या वतन्या पासत. आनी दुसरें तेसांव एनसी रॉकी हे आमच्या सोंपून गेल्ल्या भावा पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया डॅक्स्टर आनी जिना डायस आयज आपलो लग्नाचो दीस मनयतात. तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. श्वेन्स्टर फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. त्याच बरोबर आपणा पासत मागूंक लायता ताची बेगीनूच पेकोवणी जावंक. आयज फिलू मोंतेरो आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, बागयोन सुजे वाजाच्या नोवेनाच्या 7व्या दिसात आमी आसाव. आजच्या नोवेनाचो विशय हेरां धर्माक आनी त्या त्या लोकांक मान दिवंक तांचे सोवे शांती आनी एकवटान चलचे वाटेर आमचेशी राव. बागयोन सुजे वाज गोंयांत, मुळगुरांत आनी श्रीलंकांत देवाचें उतर पोरगोट्टालो तेन्ना ताणें कातोल धर्माक आपणावंक कोणाकूच बोल करूंक ना. बोगोर हेरां धर्माक आनी त्या त्या लोकांक मान दिवंक तांचे सोवे शांती आनी एकवटान चल्लो. आमी बागयोन सुजे वाजाची देख घेवन आमच्या भारतांत वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकां बरोबर जियेतना तांकां मान दिवंक तांचे सोवे शांती आनी एकवटान चलोवंक आमकां कुरपा हे मिसाचे भेटेन मागतना आयज डायोसीच्या मिशनर धर्मा मदें सोनवंदाच्या आनी बागयोन जुजे वाजाची इश्टिणी ह्या वावरा पासत मागुया. तशेंच कोणगोट्टे आनी आंदोलनां ह्या वारादा पासत आमची मागणी ह्या मिसान बापाक उबारुया. हेरा धर्मामध्ये आनी त्या त्या लोकांक मान दिवंक तांचे सगळें शांतीन आनी एकवटान चलचे खातीर आमचेशी राव. आयज हो विशय घेवन आमी ही भेट भेटयत आसतना भावा भयणीनो आमच्या गोंयच्या राज्या पासत खेरीत भाशेन मागुया. बो करून ह्या दिसांनी हे प्रयत्न चल्लेले आसात जेन्ना आमचे मदें फुटी घालपाक धर्माच्या नांवान हिंदू आनी क्रिस्तांवां मदें तशेंच हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानां मदें ह्यो झगडीं वो दुस्पोट घालपाक जे प्रयत्न चल्लेले आसा ते आमी सगळ्या गोंयकारांनी एकवटान रावन तांचेर जैत व्हरूंक सगळ्या गोंयकारांक आमी खेरीत भाशेन करपा मागुया. आनी जायते फावटी आमी घडये चुकल्या दुसऱ्या धर्माच्या मनशांक वो दुसऱ्या वाठाराच्या मनशांक फावो तो रेस्पेत मान दिवंक ह्या पासत आमचे चुकीचें देवा लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया मोगळ बापा आमी तुका उलो मारता आमची मागणी दयेन आयकून घे आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना आमेन. साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकां वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायलाचेर झूज करूंक फिलिस्तेव तयार जाले. इस्रायल तांचे लागीं झुजूंक भायर सरलो. इस्रायलितांनी एबेनेजारा लागीं आपले पेणे केले आनी फिलिस्तेवांनी आफेक मळार आपले तोंबू ताणले. फिलिस्तेवांनी इस्रायला विरुद्ध आपली फौज मांडली आनी कडक झूज पेट्टूच फिलिस्तेवांनी इस्रायलाचेर जोईत वेलें. हांचे फौजांतले सुमार 4,000 सैनिकांक झुजा मैदानार मारून उडयले. पेणे केल्ले सुवातेर फौज परतली आनी इस्रायलाच्या जाणट्यांनी म्हणलें, फिलिस्तेवांनी आमचेर जोईत व्हरूंक सर्वेस्परान कशें निर्मिलें? सिलोतावन सर्वेस्पराच्या कोराराची आर्क पेट हाडुया. दुस्मानाच्या हातांतली आमकां निवारूंक ती आर्क पेट आमचें मोदें येवन रावूं. हें आयकून पोरजेन आपले मुणयारी सिलोक धाडले आनी थंय तावन केरुबींचेर बसलोल्या दोलबाराच्या सर्वेस्पराची आर्क पेट हाडली. देवाचे आर्क पेटी बराबर एलीचे दोगूय पूत होफनी आनी फिनियास आयले. पेणे केल्ल्या जाग्यार आर्क पेट पावतोच इस्रायलान एक व्हड उयेल मारली आनी तिणें प्रितूम गाजली. फिलिस्तेवांनी उयेलीचो आवाज आयकून म्हणलें, हेब्रेवांच्या पेणेंत ह्यो उयेली कित्याक? सर्वेस्पराची आर्क पेट पेणे केल्ले मैदानार हाडल्या म्हूण तांकां कळोन आयलें. हाका लागून फिलिस्तेव भियेले आनी ताणें म्हणलें, देव पेणे मैदानार आयला. आय सायबा, हाचे आदीं अशीं कदींच घडूंक ना. आय सायबा, ह्या सर्व बळिश्ट देवाच्या हातांतली कोण आमकां निवारीत? ह्याच देवान नोश्टाचेर नोश्ट धाडून इजिप्तांचें निसंटोन केलें. फिलिस्तेवानो, धीर घेयात आनी तुमचें बळ दाखयात. नाजाल्यार जशें हिब्रेव तुमचे चाकोर जाल्यात तशेंच तुमी तांचे चाकोर जातल्यात. खोडेगांत झुजारी कशे लढाई करात. हे पुरी फिलिस्तेवांनी झूज मांडलें. इस्रायलाची फौज हारोवली आनी एक एकलो आपल्या तोंबूंत पडून गेलो. मारामारी इतली व्हड जाली की इस्रायलाचे 30,000 पाय सैनीक मरून पडले. देवाची आर्क पेटूय दुस्मानाच्या ताब्यांत पडली. एलीचे दोगूय पूत होफनी आनी फिनियास मेले. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. जबाब, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. परतून म्हणया, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. पूण आतां तुवें आमकां सोडल्याय आनी लोजेक घातल्याय. आमचे फौजा फुडें तूं आतां वचोनाय. आमच्या शत्रूंक आमची दुस्पोट करूंक दिताय आनी आमचो द्वेस दवरतल्यांक जाय तशें आमचे लुटूंक सोदताय. जबाब, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. तुवें निर्मिलाय म्हूण आमचे शेजारी आमच्यो करतात मस्कऱ्यो
आनी भोवतणचो लोक सगलो आमचीं केबाडां फोकाणां कोत्ता. राष्ट्रा मोदें तूं आमचेर गोपां मारूंक दिताय आनी आमकां पळेना फुडें लोक आपली तकली हालोवंक चल्लो. जबाब: तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. उठ सायबा, न्हिदल्याय कित्याक? जागो जा, आमकां सदांकाळ पोरो घालूं नाका. कित्याक म्हूण तुजें तोंड धांपून दवरताय? आमचें दोळदीरपण आनी तोडमोळें कसो विसरताय? जबाब: तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गार. Sorvespora, soy sorvespora, que soy sorvespora, soy sorvespora, que soy. जेजू स्वर्गा राजांचें शुभ वर्तमान परगोडटालो आनी सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो कोत्तालो. Soy sorvespora, soy sorvespora, que soy sorvespora, soy sorvespora, que soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक कोडकार जेजू सरशीं उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हळें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावून म्हणलें, ओय, म्हाका खुशी आसा, तूं नितोळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितोळ जालो. जेजून ताका बेगीन धाडलो आनी खोरायेन म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकांक दाखय आनी तूं नितोळ जालय म्हूण सगल्यांक गोवायकेची खुणां दिवंक मोइजेसान फर्मायलेलें दान भेटय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नोंगरान वचूंक जायना जालें. आनी भायर एकसुऱ्या स्वातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगले कडेचो लोक ताचे शीं येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे भाव भयणीनो, आमचे दोतोनीक विचारलेलो प्रश्न हो, देव कितले आसात? देव कितले आसात? एक देव. आनी आमी आमचे दोतोनीन सांगता आसतना जबाब सांगताले हांव, एक देव तेग जण, वो तेग जण एक देव. आनी खरेंच एक देवाक आमी सत मानता आनी एक देवाचेर आमचो विस्वास. जाल्यार हो एक देव जो आसा तो आमचो सगल्यांचो देव, सगल्यांचो बापूय, आनी आमी सगळीं ह्या देवाचीं भुरगीं. आनी ह्याच विशीं गोवाय दिवन सगळे जे सांत भक्त आमचे आसात ते वावुरल्यात हो ह्या एक देवाशी सगल्यांक ओडून हाडूंक, देवाचेर विस्वास दवरूंक. आनी ते एक जण म्हणटात तेन्ना जेजू देवाचो पूत कसो ह्या संवसारांत येवन आमचे भाशेन जियेला आनी आमचें मनीसपण आपल्या देवपणाक ताणें एक केलां. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हो नियाळ करता हेरा धर्मांक आनी त्या त्या लोकांक मान दिवंक तांचे सवे शांतीन आनी एकवटान चलचे वाटेर आमचे शिराव. आमी सगळीं ही यात्रा चलता ह्या संवसारांतली आनी ह्या संवसारांत आमी चलता आसतना जरूय देव एकूच,
पूण त्या देवाक आमी वेगवेगळे तरेन वळखता वेगवेगळी आमी दिशा दवरलेली आसा पूण एकाच देवाशी वेता रस्ते अनेक मंजील सिर्फ एक अशें आमी म्हणटा वेगवेगळे तरेन वचूनय त्याच देवाशी पाव जाल्यार हो देव आमकां कित्याक जाय सगल्यांक फकत एक धर्माचे न्हू सगळ्या धर्माच्या लोकांक हो देव कित्याक जाय ह्या देवान आमकां रुचल्यान हो देव आमकां पोसता आनी ह्या संवसारांतलें आमचें पयण सोंपल्या उपरांत ह्याच देवाशी आमी परतून वेतल्या हें आमचें सगल्यांचें मानप खंयच्याय धर्माचें जावं सगळे धर्म हे मानतात आमी देवातावन आयल्या आनी देवाशी आमी परतून वेतल्या ही यात्रा चलता आसतना भाव भयणीनो जायते तरेचे त्रास कोश्ट आनी आडखडी आसात ही यात्रा चलता आसतना आमकां परतून परतून पातकान घालपाक देंवचारूय आसा म्हणटच हो वायटो जो आसा तो आमकां देवा कडली पयस करपाक सोदता आनी देवा कडली पयस करपाक एक व्हड्यांतलें व्हड हातयार जें देंवचार वापरता तें म्हणल्यार आमकां त्रास दिवप कोश्ट दिवप पिडा धाडप जशें जोब हाच्या जिवितान आमी पळयता जोबाच्या पुस्तकान जो देवाक कितलो लागीं आसलो पूण देवा कडलो ताका पयस करूंक ताचे फामील काबार केली ताका कोशाची पिडा दिली त्रास दिले ताचे इश्ट मित्र सगळे सोडून गेले तर असल्या वातावरणान देवा कडलो पयस वचपाक ताका देंवचारान तयार केलो एके भाशेन पूण तो देंवचाराच्या फासाक सांपडूंक ना भाग्योन जुजे वाज भाव भयणीनो होच देव सगल्यांक दिवंक सगळे कडेन पावलो गोंयांत थावन मंगळुरान थावन सेलावान आनी जेन्ना श्रीलंकेंत हो सेलावांत आसलो तेन्ना असले कोश्ट त्रास ह्या लोकांचेर हे परजेचेर जायते तरेचे आयिल्ले आनी तातूंतली एक म्हणल्यार ही ओशाची पिडा आनी ती ओशाची पिडा जेन्ना आयिल्ली तेन्ना तांकां पळयतलो राखतलो कोणूच ना जाल्लो कित्याक कोणूच लागीं घेनासलो जे भाशेन आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता हो कोडकार आनी कोणाकूय कोड जालें जाल्यार ते ताका पयस दवरताले कोणूच ताचे लागीं सरनासलो कित्याक ताका लागीं सरत जाल्यार ही ओशाची पिडा म्हणटच आमकांय जातली आयज जे भाशेन आमी करता जरी तर कोणाकूय कोवीड जालें पॉझिटीव जालो म्हूण कळ्ळो जाल्यार आयसोलेट करपाक जाय पयस रावपाक जाय आमी ताचे बोगलेक वचपाक जायना आमी रोखडीच भियेता ह्या दिसांनी तीच भाशेन ही ओशाची पिडा भाग्योन जुजे वाज जेन्ना सेलावान आसलो 1697 वर्साक ही पिडा स्मॉल पॉक्साची पिडा थंयसर जाल्ली आनी कोणूच त्या पिडेवंतांक हात लायनासलो तांचे घाय पिकयनासलो असले वेळार जुजे वाज आपूण मुखार सरलो आनी मुखार सरून तो सगल्यांक इलाज दितालो दोतोर न्हय तो पूण सगल्यांक जाता ते भाशेन इलाज दितालो बुजवण दितालो तांचे पासत पेज कोत्तालो आनी तांकां जेवण दितालो कित्याक त्या जेवणा विरेत ते मोत्तले घोटाय जाय भोव करून जेन्ना तांकां तांच्याच घरच्यांनी सोडलेले वो तांचेच कम्युनिटीचे लोक जे आसात तांणी सोडलेले कोण तांकां लागीं घेनासलो जायते जाणांक रानांत व्हरून सोडलेले आनी असल्यांची सेवा करपाक जुजे वाज आनी जुजे वाज जेन्ना तांची सेवा करूंक गेलो तूं खंयच्या धर्माचो तूं कातोलीक तूं क्रिस्तांव तूं मुसलमान तूं बुद्धिस्ट तूं हिंदू हें कांयच विचारूंक ना सगळे धर्माचे जे कोण कोडकार आसले वो जे कोण हे पिडेक सांपडलेले तांकां सगल्यांक तांची सेवा केली जायते जाण तातूंतले मेले आनी तांचेच बराबर तोय सोंपतलो भाव भयणीनो दुसरी वस्त म्हणल्यार जेन्ना श्रीलंकेन 1 वर्स आदीं पयलीं दुकोड पडलेलो पावस ना पावस बंद जालो शेतां सुकूंक लागलीं जनवरां मरूंक लागलीं मनीस तानेक सांपडलेलो आनी असले वेळार देवा लागीं जायती प्रार्थना केली राजान आपले जे पुजारी आसले तांकां आपोवन हाडले देवा लागीं मागात देवाक मागणें करूनय कांयच पावस पडना आनी तेन्ना जुजे वाजा विशीं ताणें आयकलें आनी जुजे वाजाक हाडलो आनी ताका सांगलें मागणें कर तुज्या देवाक जुजे वाजान आपल्या सगळ्या भक्तीपणान आनी भावार्थान जेन्ना मागणें केलें तेन्ना थंय पावस पडलो मिलाग्र जाली आनी हे मिलाग्री उपरांत जायतीं जाणां एके भाशेन जुजे वाजाशी ह्या कातोलीक धर्माशी ओडून आयलीं खुद राजा ताचो भावार्थ पळोवन ताका परवानगी दिली आनिकूय तुजे भाशेन वावर करपाक हांगासर आमच्या देसांत हाड
तेन्ना जायत्या गोंयकार पाद्रींक ताणें थंयसरूय व्हेले. म्हणटूच आख्खें श्रीलंका कातोल्क करूंक ना. थंयसर करीत भाशेन बुद्धिस्ट आसात. हो राजा आसलो तो कातोल्क न्हय, क्रिस्तांव न्हय, तो बुद्धिस्ट आसलो. जाल्यार ह्या बुद्धिस्ट राजा बरोबर जुजेवाजान हो वावर केलो. धर्म परगटूंक कसो न्हय, हो धर्म बदलूंक कसो न्हय, पूण ह्या सगळ्या लोकांक ह्या अडचणींतले निवारूंक, जिविताचेर आड वेतात तातूंतले सांबाळूंक, जें कितें उणें जाता, बो करून उदक पावस जो उणो जाल्लो तो तांकां दिवंक. भाव भयणीनो, असलो वावर जायत्या आमच्या सांता भक्तांनी केल्लो दिश्टी पडटा. आमची मादर तेरेजा तिणेंय हो वावर केला. आनी हो वावर करता आसतना वेगवेगळे तरेन हो वावर फोडून उडोवपाचो प्रयत्न चल्लेलो असो आसा तो आमकां दिश्टी पडटा. मादर तेरेजान जो वावर केला, थोडे जाण बरोवपी उजल्ले आसात जे बरयतात मादर तेरेजान गरिबांच्या मोगाक लागून न्हय, पूण आपल्या धर्माच्या मोगाक लागून कन्वर्शन करपा पासत तांकां तांचे सवें हो वावर केलो अशें म्हणपी उपजल्ले आसात. आयच्या काळार आमच्या मदें धर्माचो भेद घालून आपणाक फायदो करपी मनीस उपजल्ले आसात ते आमकां दिश्टी पडटा. सद्याक आतां आमच्याच ह्या सांकवाडेच्या गांवांत जंय ह्या दिसांनी नोवेनां चलतात थंयसरूय हो घुसपागोंदळ घालपाक सुरू केल्लो तो आमकां दिश्टी पडटा. पूण आमी गोंयकार, आनी गोंयकार म्हणटा तेन्ना आमी सगळे बाराबर रावपी हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव एकवटान जियोवपी. इतलीं वर्सां आमी बाराबर जियेल्यात. आमचो जो भावार्थ आसा तो एक देवाचेर आसा सगल्यांचो. तर एक देवाचेर आमचो भावार्थ जो आसा तो एक आमची कम्युनिटी, एक आमचो समुदाय. आमी वेगवेगळ्या धर्माचे जावं, पूण आमी एकामेकाच्या चाली रितींनी वो धर्मीक रितींनी पासून फेस्तां परबांनी वांटो घेता. आमी एकामेकाचे खुशालकायेन वांटो घेता. आमी एकामेकाच्या दुखान वांटो घेता. जेन्ना आमचेर कितेंय वायट येता, आमच्या सृश्टीचेर वायट येता, आमच्या राज्याचेर वायट येता, तेन्ना बाराबर मेळून आमी निशेध मारता. सगळ्या धर्माचे मनीस, थंय धर्माचो भेद ना. पूण दर एकल्याचो धर्म आमकां तेंच शिकयता मोगान जिवंक. दर एकल्याचो धर्म आमकां शिकयता देवा सवें आमी जिवंक. तर अशें करता आसतना जायतें बरेपणां आमी एकामेका कडलीं शिकता. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता मनशांचो विस्वास देवाचेर. बो करून हे इज्रायली जे आसले, जुदेव जे आसले, ते देवाचेर विस्वास दवरपी. पूण कांय कारणांक लागून जेन्ना ह्या संवसारान देंवचारान तांकां नाडले वेगवेगळे वाटेन वचपाक, देवाक अविस्वासी जावपाक, तेन्ना त्या पागेराक फारोवले, ट्रॅप जाले, दुसरे वाटेन गेले. आनी देव तांकां खास्तूय लायता ह्या कारणाक लागून. आनी ह्या कारणाक लागून खास्त लायता तेन्ना दुसरो लोक तांचेर एके भाशेन तें झूज करता. फिलिस्तेव हे जुदेवांचेर जेन्ना झूज केलें तेन्ना फिलिस्तेव जैतिवंत जाले आनी जुदेव आसले ते हारले. आनी आपणाची हार जाता देखून त्या वेळार तांणी देवाक उलो मारलो. देवाची आगपेट जरी तर आमचे बराबर आसा जाल्यार आमी जैत व्हरतले. आनी देवाची आगपेट आमी आयकलां ह्या झुजा मैदानार तांणी हाडली. आनी झुजा मैदानार देवाक एके भाशेन देवाचें आसणें तांणी दवरल्यान समजलें की आतां देव आमकां निवारतलो. पूण तांकांय हें अजाप आनी आमकांय हें अजाप. देवान कित्याक निवारूंक ना तांकां? कित्याक घातलें तांच्या हातान? घडी आपणाच्याच वाद्याचे जाल्ले. देवाहून आपूण व्हड म्हूण समजताले. वो सगल्यांचेर आपूण व्हडलें राज चलोवपाक सोदताले. असलें कितें जें देवाक मानवना तें तांणी केलें. आनी देवाक मानवना तें तांणी केलां तेन्ना देवान ताची खास्त तांकां दिल्ली. तांकां ह्या भायले जे आसात तांच्या हातान घातले. तरी आसतना भाव भयणीनो, देव आपले पोरजेक साणिना हें आमी जाणा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता सगळे तरेचे कोणूय ते जावं, हो मनीस हो कोडकार जाणें जेजूक उलो मारलेलो, घडी ताका दिसूंक ना जेजू म्हाका बरो करीत गाय. त्या पासत ताचीं उतरां पयलींच, तुका खुशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. घडी ताका इल्लो दुबाव आसलो, कित्याक कोण हात लावचो ना, कोण लागीं येवचो ना. जेजू कित्याक लागीं येतलो?
तेच बरोबर हांव कोण, हांव आतां सद्याक भायलो कसो जाल्लो आसा, भायर आयिल्लो जाल्लो आसा. भायर आयिल्लो जाल्लो आसतना तो म्हजेशी कित्याक येतलो? तुका खुशी आसत जाल्यार, आनी जेजूची उतरां काय बरी, ओय म्हाका खुशी आसा तूं नितळ जा. आनी हीच उतरां, ओय म्हाका खुशी आसा तूं नितळ जा, ही उतरां जेन्ना जेजू कोणाकूय म्हणटा तेन्ना तूं कातोल्क, तूं क्रिस्तांव हें विचारिना. आयज जायते कडेन जायते जाग्यांचेर आमची हिंदू, मुस्लीम आनी हेर धर्माचीं भाव भयणां आमच्या मागण्याचे सुवातेर येतात, भावार्थान येतात आनी जायतीं जाणां बरीं जातात. जुजे वाजाच्या पांयाशी थंयसरूय जायतीं जाणां आयिल्लीं आसात, तांच्यो मिलाग्री आसात, तातूंत दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणांचीं नांवां आसात. जाल्यार भाव भयणीनो, आमकां भावार्थ जो आसा तो जेजूचेर आमी खोल दवरता आनी जें बरेंपण दुसऱ्या सगळें करपाचें आसा तें आमी करता आनी दुसऱ्या बरोबर, दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणां बरोबर हो आमचो संवसार, हो आमचो समाज, हें आमचें राज आनी आमचो गांव आमी बऱ्या मार्गार व्हरपाक प्रयत्न करता. तर अशें करता आसतना दुसऱ्यांक आमी रेस्पेद मान दिवं. थोड्यो वस्तू घडये आमकां बऱ्यो दिसनात दुसऱ्यांच्यो, तांच्या धर्मान हें कितें, असल्यो रिती कितें घडये आमकां बऱ्यो दिसना, घडये आमच्योय थोड्यो रिती तांकां घडये बऱ्यो दिसना. पूण हाचो अर्थ हो न्हय की आमकां जें कितें बरें दिसना तें आमी सोडून उडोवपाचें वो ताची आमी खेबाडां करपाचीं, मस्कऱ्यो करपाच्यो ना. पूण जें कितें जण एकलो आपआपल्याच्या धर्माचे रिती प्रमाणे करता तांकां खरो रेस्पेद मान दिवपाक जाय. आमी घडये त्यो वस्तू करपाक नाका, तें आमी करूंक नाका, ते करतात ते, पूण ते आपल्या धर्माचे रिती प्रमाणे करता तेन्ना तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक वा तांची फकाणां करूंक आमकां कसलोच हक्क ना आनी तें देवाक मानवचेंय ना. आनी आमच्याय धर्माच्यो रिती चाली आसात त्यो आनीक कोणें तांची मस्कऱ्यो केल्यो, खेबाडां केलीं हेंय देवाक मानचें ना. तर आमी एकामेकाक हो रेस्पेद मान दिवया, एकामेकाक मानून घेवया आनी आमी सगळीं एकाच देवाचीं भुरगीं. आमकां सगल्यांक ह्या संवसारान एकेच तरेचे त्रास जातात. ह्या संवसारान आमकां जे त्रास जातात तांकां आमकां सगल्यांक हें सोल्युशन जाय, सुटावें जाल्लें जाय. देखून आमी एकवटान सांगातान एकामेकाक रेस्पेद मान दिवन आमची ही यात्रा जेजू सांगाता करूंक आमकां हे भेटेन करपा मागुया. सगळीं बिरावया. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धार्मीक वडिलांनी भाग्योन चुजे वाजाची देखीन सगळ्या धर्मांच्या लोकांक फावो तो मान दिवन एकवटान एकामेकाची सेवा करूंक, गोवाय जावंक आनी चालू आसलोले परिशोधीचो फोड कसो हे नदरेन पवित्र सोबेंत उपोट बरेपणां आयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमच्या सरकारी वडिलांनी अदीक करून आमच्या गोंयांत जातेल्या वेंचणुकां आदीं आनी उपरांत धर्मा मदें फुटी घालिना जावंक, पूण आपले पुर्जेची सेवा मोगान आनी खालतिकायेन करून आपआपलो धर्म पुरगटूंक सहकार आनी तेंको दिवंक आनी वेंचणुकेंतल्यान बरो सरकार आमकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. आमी समेस्तांनी दुसऱ्या धर्माच्या लोकां बरोबर जियेतना मोगान आनी एकवटान चलूंक, एकामेकाक मान दिवंक, तांचें शिकूंक आनी सगल्या मनशांची सेवा करूंक देवा लागीं आमकां बोड आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे कोता तुका. कोरोना व्हायरस एपिडे उद्देशी मनशाक कूड भियेलां, सांडलां आनी गाबरलां.
दर एका मनशाक बेगीनूच काळजा मनाची शांती मेळूंक आनी सुरक्षीत वाटेन उपाय घेवन देवाचेर पातयेवन आपलें पावल फुडें मारूंक समेस्तांक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आयज डायोसेजीच्या मिशनर धर्मा मदें संवादाच्या आनी बाग्यो जुजेवाजाची इश्टिणी हे वावरा पासत भेटिल्लो दीस. तर ह्या खात्यांनी पावुरतल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर उपूट आशिर्वाद घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा आतांच तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी एकामेकाक फावो तो रेस्पेत मान दिवन आमी एकामेका सवें शांतीन जिवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. गायन घेवया C43. Cerurea sole, amci casa domorta, sugare dux sorgele, Gesù tu capetoita, sugare dux sorgele, Gesù tu capetoita, utkacia tebia vorit, amca tucia gerota, cusace tuce vorit, Gesù moncia tarona, cusace tuce vorit, Gesù moncia tarona. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सुवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्वांनी संसार पडला तुझ्या वैभवान. उंचरकी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचरकी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुटपोर गोठुया, तुझ्या कुसारी तुलोची मोतपोरा पुरवी तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संसाराच्या सोडवून घाला आमची सोडवून कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इबेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमी सगळीं ह्या संवसारांतलीं मनशां देवाची रोचना, देवाची भुरगीं एक देवाशी वेता आनी खेरीत भाशेन देवान आमकां आपलो पूत जेजू आमकां दिला. तर जेजू आमचे बरोबर राव आनी आमची ही वाट एकामेका मदें शांतीची जावंक कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सगळीं बापाक उबारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिसांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांतयात पडूं दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Gesù sove ami sopri Atmia volmi ami sopri Ami sogri, ami sogri, ami sogri. Jesus tanzo voloba, ami sogri. Tatsoba buyam soba, ami sogri. Tatso otmo am soba, ami sogri, ami sogri, ami sogri. Atmodila zoekla, ami sogrie. Ami sogrie. Soglerukka Jesuce, ami sogri, ami sogri, ami sogrie. Somestami babuli, ami sogrie. Eka jauran busuli, ami sogrie. Eka jauran busuli, ami sogri, ami sogri, ami sogrie.
तूं सर्वेस्परा जिविताची जोर आनी तुज्याच उजवाडान आमी उजवाड देखता. प्रार्थुया. सर्पद्वेदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घोटाय दित आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानूं. हें आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. खेरीत भाशेन ह्या वेळार आमी जुजेवाजाचे मजतीन सगळ्या पिडेस्तां खातीर मागता. सगळीं जीं कोण बरीं नात आनी आमकां सांगलां आपणा पासत माग म्हूण, तांचे पासत आमी मागुया. आमचेय जण एकल्याची घरचीं वो मोगाचीं कोण बरीं नात जाल्यार तांचे पासत मागुया. सर्गींच्या बापा, सर्गींच्या बापा, पातकाक, पातकाक, दुखीक, दुखीक, पिडेक पिडे आनी अडचणीक सांपडलेल्या तांय अडचणीक सांपडलेल्या तुजें काळीज तुजें काळीज कितलें मधुर तें कितलें मधुर तें तुज्या पुतान तुज्या पुतान विस्मितां करून विस्मिता करून दाखयलें. दाखयलें. तेच परी तेच परी तुज्या सेवका तुज्या सेवकाक बाग्योन जुजेवाजान बाग्यांची सेवा सा आपल्या जिवितान आपल्या जिवितान आनी मरणान आनी मरणान जिन्सावार अजापां करून सवार अजापा करून तीच मधुराय तीच मधुराय लोकांक दाखोवन लोकांक दाखोवन ओजारांनी आजारांनी पवित्र सभेच्या पवित्र शुभेच्छा गोपान गोपान ओडून हाडली. ओडून हाडली. तर ताचे विनवणेन तो ताची विनवणी तुजेर आमचो भावार्थ वाडोय. तुजेर आमचो बाबात वाडोय. आमी आमी तुज्या मोगाचे तुज्या मोगाचे नीज गोवाय जावं वीस गोवाय सा निर्मी निर्मी आनी हेच नदरेन आनी हेच नदरे आमी मागता तो उपकार आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर. आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सतरायदरची फाल्यां तावन बोंपाट सायबिणीची नोवेनाय सुरू जाता. सांजुजे वाजाची नोवेनां चालू आसतलीं. तेच बरोबर बोंपाट सायबिणीची आमी परबेची तयारी करपाक सुरू करता. फाल्यां तावन सगल्यो आवयो ह्या नोवेनाची मांडावळ करतलीं. कितें भाशेन आमी सगळे आमच्या आवया पासत मागुया. सगल्या आवयांनी मुखार सरून ही मांडावळ बरे भाशेन करची म्हूण मागता. Hosanna, आमच्या बावा, विनोद्या तुझी मोसत फावोय. साक्षी दिवं जेसूक पापात बसूंक उर्बेन व्हर आमकां जागोय. सुसेवाचा आमच्या बावा, तुझे पासत आमकां महिमा. पापाचे सोंग पवित्र आत्म्याक आमकां महिमा. सासना सासना सुसेवाचा आमच्या बावा, तुझे पासत आमकां महिमा. पापाचे सोंग पवित्र आत्म्याक आमकां महिमा. सासना सासना